म्हापशा बाजारात परत आशिल्ली तशी बेशिस्त। बेळगाव हुबळीचे लोक बाजारात सामान विकूक बसतात आणि गोंयकारांक बाजारात जागो ना म्हूण म्हापसा पसरकारांचे संघटनेन शुक्रारा बाजारात बोळा घातलो। नगरपालिकेचे इन्स्पेक्टर, मार्केट कमिटी आणि सोपोवालो किती तरी भानगडी करता म्हूण आरोप। 15 ऑगस्टाक म्हापशा धरण्याक बसपाची तांची तयारी। कितले रुपये दिला सो 120 रुपये पैसे का हो भाई 120 आपण विकता हांगासर जागे दोन 120 रुपयाची तुका रिसीप्ट दिला शेखर ऐकून घे रिसीप्ट दिवंक ना तेका सोपेकार 120 रुपयान तेका बसयला हांगा म्हणजे जो कोण पैसे सुबेस दिता पळय आमचे कितें म्हणणे बसो नाका म्हणिना कोणाकूय येवन येता हो बेळगावसून येयलो हेका हाडून बसयलो हो 500 दिता आसतलो गोंयकारांक बार्देसकारांक भायर मारता अशें कशें जातलें। आणि 40 वर्सां आली माझा चेडू धाकटा पोटात असताना बसलो चेडवाक चेडो झाला चेडू झाला आता काढ म्हणतात ते कोण काढ म्हणता म्युन्सिपालिटी काढ म्हणता आणि सायडीक कोण बसता माझी सुनीता आहे सून बसता पुढे सून बसता हे की कार्ड म्हटलं सांग फाटली घाण काढ म्हटलं पान कार्ड कुठल्या का बसायचं इन्फॉर्मेशन दिऊ नका ना बसवून देता फाल्यां दुसऱ्या म्हणून काल सांगल्यात तुम्ही सांगल्यात सारखे सांगा तुका कार्ड म्हणता बेस्ट आमका आणि आपले 4-4-5 ट्रेल आहेत आणि आमचं बसांक जावं दी नाही आम्ही एक कापेत घेऊन बस आमची गावठी पाहिजे 30 रुपया दितात हो म्हणून त्यांना दितात ते बसा ॲक्च्युली हांगा पे पार्किंग दवरलेलो बोर्ड मारलेलो आहा परमनंट पे पार्किंग म्हणून हांगा दिल्लें आहा हांगा शुक्रारच्यानी सदांच हे अशे व्हडले फुटाचे गाडे लायता आनी लोकांक पार्किंग करूंक मेळना। पळय बाजारान परत बेशिस्तपणा चल्लेली आहा। हांगासर नवीन कमिटी आयल्या मार्केट कमिटी बाजाराच्या कावन्सिलरांची भितून पयलींचो अध्यक्ष मार्केट कमिटीचो फ्रँकी कारवालो तो बी आसा आनी तेणें एकदां घोळ घातलेलो बाजारान भाजी मार्केटाच्या पिरियडान आनी त्यामुळे आता परत तशेंच जावपाक लागल्या। नवीन गेटी बी घालून जागो तयार केल्लो वयता रस्तो विकलो वयता पण बेळगांवचे हुबळीचे लोक येवन अक्षरशः अतिक्रमण करतात। म्हापशेकारांचे गोंयकारांचे जर मार्केट जाल्यार गोंयकारा पुरते मर्यादीत रावपाचे भायल्या लोकांनी येवन जर खरेदी केल्या उपकारता हांगासर विक्री करपाक आमी दिवचे ना तांकां। ऑगस्टाक आमी आसा मरे सगळे जाण 15 ऑगस्टाक आमी फ्लॅग हॉस्टिंगाक जातले पळय तेन्ना म्युन्सिपालिटीचे सगळे कावन्सिलर बसतले त्या कावन्सिलरांच्या समोर आम्ही मर्चंट असोसिएशन आणि जे कोण म्हापशेकार सगळ्यांक आमी निमंत्रित करता की म्हापशेकार प्रेमी मार्केटान जे कोणाक जे पडटा आमचो विषय पडटा तेंच्यांनी सगळ्यांनी त्याच टायमाचेर जमचे आणि एक लाक्षणीक उपोषण म्हणजे 1-2-3 वरां आमी थंय बसून म्हाका दिसता आमचो प्रोटेस्ट दाखोवचो हो एकूच पयलोच फक्त आनी फर्स्ट अँड लास्ट नॉन व्हायलंट प्रोटेस्ट आसतलो। मार्केट इन्स्पेक्टर सांगता शुक्रारचे मार्केट कंट्रोल करपाक मातशे त्रास जाता तातूंत स्टाफ कमी बाजारकारांकडच्यान सोपो चड घेता म्हूण तांच्या कडेन कसलीच कागाळ खंय आयिल्ली ना। कोण येवन बसता तेका कशें कळटलें इतके शुकाय सदांच येयलेले आसता न्हू ते मार्केट इन्स्पेक्टर कमी आसा आतां आयजूच डिपोर्ट जालेलो एकलो रिप्लाय जालो आयच्यान कळ्ळें न्हू आनी आतां सगळ्यांचे हें काडूं शकना न्हू कोण आयज येयला येवंक ना कळ्ळें न्हू सोपेकार कितें सुबेज कशी ती आयडिया आमकां ना तो सोपेकार आपले पयशे काडटा आमी तेजे कडेन हे विचारूंक वचना सगळ्यांक थोडे विचारता न्हू डेली आसता पळय ते डेली प्रमाणे काडटा म्हणून आतां ते तर सांगिना आमकां की ते सुबेज काडटा कोणी एकल्याची कंप्लेंट येवंक ना। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। आता पळोवया गोंयच्यो सरभोंवतणीच्यो कांय खबरो। मडगांवां रवींद्र भवनात ब्रेस्ताराक गोवा फॉरवर्डान गोंयची नायटिंगेल लॉर्नाचो 74वो वाडदीस मनयलो। एक अभिमानाची गोष्ट आहा आज रवींद्र भवन मोठे जाले लॉर्ना बायचो सत्कार करून अशें म्हाका दिसता। गोवा फॉरवर्ड पार्टी मोठी जाली बाय लॉर्नाचो सत्कार करून बाय इज बॉर्न सिंगर एक बॉर्न आर्टिस्ट आणि एक बॉर्न परफॉर्मर इवन टिल टुडे लॉर्ना जे प्रशांतान म्हणल्या ते भशेन गोंयकार आनी गोंयकारपणाचे प्रतीक जावन आसा ताचो वाडदीस सेलिब्रेट करपाक आमकां एक चान्स मेळटा बाय लॉर्ना म्हणटा ते
44 मॉडल म्हळ्यार ताणें प्री इंडिपेंडन्स इंडिया आनी प्री लिबरेशन गोवा दोनूय पळयलेले आहा. आमी दोनूय पळोवंक घातले. आनीक देश कसो बदलला आनी देशा बरोबर गोंय कशें तशेंच उरना हें ताणें पळयलां. आनी गोंय राखपा खातीर, गोंय तशेंच दवरपा खातीर, गोंयची अस्मिताय राखपा खातीर ताणें आपली कातरां केली. आमीजादे फिल्माचे टिमीनूय लॉर्नाक खासा कार्यावळीन वाडदिसाच्यो शुभेच्छा दिल्यो. सगळे म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनी पयले सगळ्यांक तुमकां काळजाचे भलायकेन देव बरें करूं. मोड भाव भयणांनी सद्याक कोंकणी फिल्मां नवी येवंक लागल्यात आनी कोंकणी फिल्मां चलतात जाल्यार तुमच्या मोगार लागतात. आयज आमकां एक उमेद भोगता. आमच्या गोंयचें नायटिंगेल लॉर्नाच्या आयज जल्माचो दीस तेन्ना आमी जा ते टिमीचे वतीन आमी ताका एक दुस्तिकार दितात. आमीजाद फिल्म आयपीएल स्टोरीचें फिल्म चौग इश्टांचें आनीक थोडेच दिसांनी ताचो ट्रेलर रिलीज जातलो आनी ते उपरांत रोखडेंच तें थिएटरांनी रिलीज जातलें. तेन्ना दर एका गोंयकारान हें आमीजाद फिल्म पळोवंक विनंती, कित्याक हें फिल्म कोंकणी फिल्म म्हणचें तुमचें फिल्म. देव बरें करूं. पेडण्या बहुजन समाजाचे वावुरपी फुडारी आनी कांय एक्टिव्हिस्ट मेळून मोपा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी केल्या म्हूण सरकाराचो निशेध करतात. डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचा मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचा मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचा पीडीएचा बहुजन समाजाचा मोपा पीडीए जेन्ना तुम्ही लायता तेन्ना ते पीडीए मोपाचो अर्थ कितें लोकांक तुम्ही हेजो समजयला कितें पंचायतीक तुम्ही हेजे रेजोल्युशन घेतला व ना हेजे तुमकां दाखोवन दिवचे पडटले. आयज जर समजा लोकांक कांयच तुम्ही अंधारात दवरून जर हे सगळे निर्णय करता जाल्यार हे चुकीचे आसा. ऑथॉरिटी हे जे सरकारान स्थापन केला हेचो अर्थ असो की जे पंचायती येता एअरपोर्टाच्या एरियेन तेंचे पूर्ण अधिकार ह्या सरकारान काढून घेतलेले आसा. हांव ह्या सरकाराचो प्रायोरिटीन पेडण्यान बहुजन समाजाच्या वतीन ताचो निशेध करता. जेन्ना गोंयान भाजप सरकार येयला थंयच्यान हांगा तेंच्यांनी सगळे बहुजन समाजाचे पाठ करपाची सुरवात केली. अशें करून हे आमकां हो रिजनल प्लॅन हाडून सगळे आमकां हे गोंय आनी गोंयकारपण जें आसा तें नश्ट करपाक सोदतात. 2012चो हो रिजनल प्लॅन खरोखरच इतलो घातक आसा की तोच परत 2018 हे विजय सरदेसायान हाडला. म्हापशा मारुती देवळाच्या फाटल्यान शहीद स्तंभाचे उक्तावण जालें. पालिकेन हो शहीद स्तंभ बांदला. आपल्या पराक्रमाने आपल्या देशप्रेमापोटी त्यांनी जो त्याग केलेला आहे, आपल्या प्राणाची पर्वा न करता असे अनेक क्रांतीवीर ज्यांनी आपलं रक्त सांडलं त्यांच्या परिश्रमामुळे आज आपण मुक्त श्वास भारत भूमीमध्ये घेऊ शकतो. आणि लोकांच्या माध्यमातून युवकांना प्रेरणा मिळावी या उद्देशानं या क्रांतिवीर चौकाचं सुशोभीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यावेळी 2015 मध्ये पालिका निवडणुका झाल्या त्यानंतर लगेचच मी पालिकेच्या बैठकीत या चौकाचं सुशोभीकरण करण्याचा ठराव त्या ठिकाणी मांडला गेला व सगळ्या विषयी नगरसेवकांनी एकसंघ एक दिनाने तो ठराव पास केला. म्हापसाचा शहराचा ज्यावेळी विशेषतः इतिहास लिहिला जाईल त्यावेळी 2018 साली 9 ऑगस्टला या आपल्या म्हापसामध्ये अशा प्रकारची एक घटना घडली की जी सुवर्णाक्षराने लिहिण्यासारखी आहे. सगळ्या पुढच्या भविष्याला अतिशय प्रेरणा इन्स्पिरेशन देणारं अशा प्रकारचं हे स्मारक आहे. आजादी तसेच आयज आम्ही डिसिप्लिन बद्दल या प्लास्टिकाबद्दल या कोथऱ्याबद्दल पूण जर आयज आम्ही सुरवात करी तर माझ्या दिसता फुडें 10-12 वर्सां केन्ना तरी एक सक्सेस मेळूं शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.